सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता लेगाद मीस. दुसरें दिसा आमी भेटयता देवाक दिन वाचून अमालिया वाज आयज आपलो 70वो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तिका राखूंक सांबाळूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया टॅश्विन दास आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. हेड्रियन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. इराण वर्सीस मिडल ईस्ट आनी इराण वर्सीस USA आनी इज्रायल ही झुजाची भिरांत आजून पासून चालूच आसा. मागुया देवाची शांती तांचेर सगल्यांचेर देवूंक, हें झूज सोंपूंक आनी तें फुडें वचना जावंक. आनी जीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात तांकां सगल्या ह्या त्रासांतली मेकळीं कर म्हूण आमी तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवापाचे आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. आयज आमी पयलें वाचप जेरेमियासाचें आमी आयकतले. तो सर कोत्ता जो देवाचेर पातयता, मनशांचेर पातयता, संवसाराचेर पातयता, वस्तूंचेर पातयता. जो मनीस मनशांचेर पातयता, संवसाराच्या वस्तूंचेर पातयता, आपणे गिरेस्तकायेचेर पातयता, तो मनीस म्हणल्या भाशेन सुकलेलें तोंड जाता ते भाशेन. तितल्यानूय झाडां ताची पानां बावतात ते भाशेन अशें आमकां म्हणटा. आनी जो देवाचेर पातयता, आमी हें झाड ताची पानां सारकीं बरीं, पानां बावनात, सदांच हीं पानां बरीं आहात, बरीं फळां दिता तसलें झाड अशें सर कोत्ता जेरेमियास. तर आमी कोणाचेर पातयता ह्या संवसारांत आमी चिंतुया. देवाचेर पातयता वो आमच्या वस्तूंचेर पातयता वो मनशांचेर पातयता हें आमकांच विचारुया आनी मिसांत आमी वांटो घेवया. सगळ्यां म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बज्यो सदांच गोवा मरीक सगळ्या देवतान भोगतात आनी तुमकां सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, तूं निरपराध्यांचो मोग करताय आनी त्या ओगडायतल्यांक तूंच तें पोत्तून दिताय. तुजे सेवकाची काळजां तुजेशी ओडून हाड. एपणीच्या आत्म्याच्या उज्यान पेटोवन आनी भारतान गोट आनी कन्यांनी सुफोड जावं. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा,
जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळीज सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. अरण्यांतलें सुकलोलें तण कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. अरण्यांत सुक्या कोड्ड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलोल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पाडां उदकांत पावयतल्या वाडाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलोल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फोडां दिल्ल्या बगर तो कदींच रावना. काळीज म्हणल्यार सगळें वत घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे गूट कोणाक तावे. हांव सर्वेस्पर जण एकल्याच्या काळजाचो खाव घेता. अंतस करना हांवूच विस्कुटावून पडयता आनी जण एकल्याच्या कन्यान आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मजुरी दिता. सर्वेस्पराचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नुस्त्याचेर बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाडीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. वावट्या वाडाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस. सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तें कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नुस्त्यांची वाट निसंटनाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता ती खरेंच भागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फार्जियांक सांगलें, कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाचे दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवचो एक भिकारी सगलो चोणांनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताचे मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणीं लेगून येवन ताचीं चोणां लेवतालीं. मागीर जालें तें तो भिकारी मेलो आनी देवतान ताका आबरांच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरोन पुरलो. एमकोणा आटाविटे भुगता आसतना आपले दोळे उबारून आबरांक आनी ताच्या गोपांत आसल्या लाजाराक ताणें पयस तान देखले आनी अशी बोब मारली, आब्राम बापा म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक हे उज्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी आब्राम म्हणें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर.
म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोणाक आतां तुजेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना न्हय म्हूण तुवें ताणें हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमच्या तुमचे मदें मोटें व्हडलें पाताळ तिरायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापाच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे व्हडवेळांचे सुवातेर येना जावंक ताणें ताका शिडकायचे. पूण अब्राहम ताका सांगलें, ताका मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकोचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय ताचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शिके अब्राहम ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें तें आयकोनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. सोरेस्पराचें शुभ वर्तमान. आयज जेजू येवपार घालता. लाजार आनी हो ग्रेस मनीस बरो न्हेसतालो, बरो जेवतालो, बरो रावतालो, सगळें म्हणल्या भाशेन सगळें दादोसपण संवसाराचें तो भोगतालो. पूण जेवता आसतना लाजार नांवाचो एक भिकारी ताचेशी येतालो. कितें पडटा काय म्हूण वो कितें दिता काय म्हूण रावतालो. ताका ताचे चुचुरे दिसूंक ना, पूण सुण्यांक पासून ताचे चुचुरे दिल्ले. ताची चोणां आंगाक ताका फरोज जाल्ली. फरोज म्हणटाले आमी आदीं. ते लेवताले, सुणी येवन पासून लेवतालीं. आनी अशें जालें की दोगूय मेले. लाजार मेलो आनी स्वर्गार गेलो, आनी हो ग्रेस मनीस मेलो आनी फेरना गेलो. थंय तोतान ताणें पयलो अब्राहम आनी अब्राहमाच्या गोपान लाजार आहा आनी मागूंक लागलो, हांव दोगदोगतां, उज्यांत हांव दोगदोगतां, जिबेची इल्लेंशें उदक घालपाक थंय सोतान धाड कोणाक. आनी अब्राहम जबाब दिलो, आमचे मदें आनी तुमचे मदें व्हडलें पाताळ आहा. आमच्यान तुमचेशी येवंक जायना, तुमच्यान आमचेशी येवंक जायना. म्हणटच तशें सांगलें. आनी तेन्ना सांगलें, कोणाकूय धाड, म्हाका 5 भाव आहात घरा लागीं, ते हे सुवाती पावना जावपाक कोणाकूच धाड, सांगूंक ताका. आनी ताणें सांगलें, अब्राहम, ताका मोइजेसा आनी प्रवादी आहात, ताका ताणें आयकुचें ना. मेल्ल्यांतलो कोणूय गेलो जाल्यार अदीक बरें आयकतले. तांकां आयकोना, मोइजेसा आयकोना, कोणाकूच आयकोचें ना ते. तर हो जावन आसा भयणांत बांदू आयचो म्हणल्या भाशेन ग्रेस मनीका लाजार. ग्रेस मनशान कसली चूक केली? कोणाक चोरलें ताणें, कोणाक नागयलो ताणें, आनी कोणाचें तो उजार कोत्तालो ना. आपणाच्योच वस्तू, आपणाच्यो वस्तू तो न्हेसतालो, आपणाचेंच जेवण तो जेवतालो, आपणाच्याच घरांत तो रावतालो. पूण संवसाराक ताणें दोळे धांकलेले. संवसाराक दोळे धांकलेले. तर दोळे धांकप कितें संवसारान घडटा तें भयणान बांदू म्हाका कित्याक पडलां? आमकां पडूंक ना जाल्यार कोणाक पडटलें तें? हें आमकां पडूंक ना जाल्यार कोणाक पडटलें? तर तशें जेजून म्हणटा, जें तुमी म्हजे भाव भयणाक कोत्तात तें म्हाका कोत्तात. जें तुमी म्हजे भाव भयणाक कोत्तात तें म्हाका कोत्तात. देव आमचे उद्देशी ही काकूट दाखयता संवसाराक. संवसारांत तितलें वायट चलता, वायट येता, आनी जेन्ना येता तेन्ना आमी जावन आसा देवाची म्हणल्या भाशेन मनशां जाणीं हांगासर काकूट दाखोवंक जाय. आमचे उद्देशी काकूट ह्या मनशांशी पावूंक जाय.
म्हणटूच गिरेस्त मनशान आपणाचे दोळे धांपले. म्हाका कित्याक पडलो? कोण मोता आनी कोण बुकेन आहा आनी कोण कितें कोता, म्हाका कित्याक पडलो? तशें न्हय, बिडांत बांदू. सगल्यांक आमकां एकामेकाचो हुस्को आसूंक जाय. सगल्यांक आमकां एकामेकाचो हुस्को आसूंक जाय. आनी हुस्को बिडांत बांदू. तो कितें जेवता, तो कितें खाता, तो खूंय रावता, तो कसल्या त्रासांत पडलो आहा, म्हजो हुस्को जावंक जाय. ताका म्हज्या लायन जाता ते भाशेन ताका निवारूंक तेन्ना आसा आमचो रस्तो स्वर्गाराज्यान भितर सरपाचो. हो रस्तो स्वर्गाराज्यान भितर सरपाचो दोयार कडून 3 हुस्को आमच्या सिंजेच्या बुधवारा दीस सांगलें आमकां मागणें, दोयाड कोडण्यो आनी उपास. ही दोयाड कोडण्यो बड्यान बांदू आनी दोयाड कोडण्यो करून आमी स्वर्गाराची वाट धरपाक हें देणें मिसांत आमकां मागुया. दानातयाच्या वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. निर्मोल बेतुन्या सोन्याची सोम्या जेसून ती गोलोली ताचे मोना प्रेमास्त्रोगो म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मान तवसळी जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य परेस सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा हे बलिदाना वरवीं आमचे प्राचीत काळ पाळटावन ते पवीत कर आनी ह्या काळाच्यो रिती चाली भायल्यान पाळटावन त्यो भितरल्यान आमकां फोडादीक जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या सगळ्या आसूं तुमचीं काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवीत बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडे आनी सत्याम तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक अशें तांचे वणावण्यांतलीं सुटून सत्तेल्या वस्तूंचो फावो तो परी उपेग करून सरोनांत तसल्या वस्तूंक लोबदूंक सासणाचे वस्तूंची दायजी जावंक हो करीत काळ तुवें आमकां केलाय. देखून सर देवतां सांतां भक्त सांगाती तामोन आसतना तुजी स्तुती गायता.
दरबाराचो सगळेच देव स्वर्गाने संसार भला तुझ्या कृपावान होसाना हुसुरी सर्वेस्पराचे आनी येता तो सुवादी होसाना हुसुरी. देखून तुका सर्वदार बापा तुजें नांव आयिल्ल्या ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आनी तुका वंदिता. मनशांक तो तुज्या तारणाचो शब्द पातक्यांक तो तुज्या आदाराचे हात आनी तोच आमकां तुजी शांती दिवची वाट. सरस्परा आमच्या पातका वरवीं आमी तुका तुजी पाट केल्या पूण तुवें आमकां जे पुता वरवीं जे वेंगेंत परतून हाडली आनी जशी परतून येतूच एकामेकाच्या इश्टागतीन आमी जिवच्याक तुवें जे पुता कुर्सार मरूंक दिलोय. आनी आतां क्रिस्तान आमच्या पासत जोडलेल्या सोदान संबंदून पवित्र आत्मा देण्याचेर ओत आनी ती पवित्र कर म्हूण आमचे कडेन प्रार्थना मागता. जावन ती आमकां पुताची कूड रगत ताची आज्ञा पाळून आमी हो गूट समोरमता. आमकां सुटका दिवचे खातीर आपले शक्तीन आपलो जीव दितलो आसलो तेन्ना तो जेवणाक बसलो ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर खंयची. तेच परी ते सांजेर ताणें आपल्या हातांनी आशिर्वादाची कास घेतली आनी तुजी दयाळाय परगटून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाड ताचो गूट सोम्या तुझे म्हणून आमी समोरता आनी तूं परम येसू तुझे पुनर्जीवनपण परगटा. तुजे पुतान आपले मोगाची खात्री आमकां दिल्या देखून ताचे मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास कोत्ता. आनी तुवें आमकां दिल्या तें संपूर्ण संतानाचें बलिदान आमी तुका भेटयता. पवित्र बापाचे पुता बराबर आमकांय तूं स्विकार कर. आमकां एकामेका तान पयस कोत्तेलें तें सूर काडून उडयता तो पवित्र आत्मो हे सळवणेच्या जेवणाक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे पवित्र सभेक मनशां मदें तूंच पवित्र आत्मो एकवटाची खुणा आनी शांतीचें हातयार करूं. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापाच्या, फिलिपनेरी आनी सिमियो आमच्या गवळी बापाच्या आनी सर्व गवळ्यांच्या आनी तुजे परजेच्या एकवटान आमकां सांबाळ. अशें आतां तुज्या पुताच्या मेजा भोंवतणी आमकां एकवटायलें तशें मोहिमे बरीत आंकवार मारिया देवाचे माये तुज्या बाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व संतां भक्तां आमच्या भावा भयणी आनी तुजे इश्टागतीन अंतरलेल्या सर्व जाती कातीच्या आनी देसा भासांच्या लोकांक सांगाती निरंतरी एकवटाच्या जेवणाक आमकां बसय. आनी तुजी सुपूर्ण शांती परजळटा त्या नव्या आकाशान आमी आनी नवे प्रितुमेन आमकां वांटो दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनांक.
जेजून आमकां मागणें शिकयलें मागणें आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पुरस्ता, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशिता तशी आमची पातकां बस, आनी आमकां काडण्यान पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकळे जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गीचे सुखाक, आनी आमच्या सरोणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतरेकतले आमकां उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल, आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकवडान सांबाळ, जो शेत आनी राजभोग चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे सगळे संसाराचे पाप घातले आमचे घालून कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप घातले आमचे घालून कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आनी म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, म्हज्या कुटोर मातुलोय आनी म्हाज्या आत्म्याक लायकी दिवपी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना आमी गायन घेवया. D43 पेज नंबर 71. D43. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jezus,
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, आमी वांटो घेतला त्या बलिदानाचो फळ आमचे जिणे सदांच उरोसो कर आनी बऱ्या कन्यांनी तो अदीक तीर जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पराच्या कृपेचो आदार सोदतेल्या तूं सेवकां बराबर राव अशें तूं तांचो आसरो आनी सांगाती जा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचूया मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेतलेलो F15 पेज नंबर 92 7वो श्लोक. मोसो पडला तुझी खुशी जाल्या Land big say what's